प्रियोळ मतदारसंघात जातली डेव्हलपमेंटाची कामां आसा तशीच चलतली. सरकाराचो आमकां तेंको आसा म्हूण प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे उलयलो. आम्ही काम करणारे लोक जावन आसात. मंत्रीपदूच मेळ्ळें म्हणून आमी काम करतले अशातले कांय गोश्ट ना. कारण आमी काम जें करतात तें लोकांच्या हिता खातीर काम. जो फ्लो आशिल्लो तसोच फ्लो आमी मुखार व्हरतले. तातूंत भितर कांय दुम्मत ना. आनी हेजो सरकाराचो आमकां सगळ्यांचो तेंको आहा, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो तेंको आहा. बंदी घातली तरी उटा खंयच्योय आडमेळी आडखळी फुडो करपाक तयार आसा म्हूण आमदारान सांगलें. उता संस्थे कडेन बँक बॅलन्सू ना. आतां कित्याक लागून हे बंदी हाडिल्ली आसा तो येणारो काळ ठरयतलो. कितल्यो बंदी आयल्यो, कितल्यो आडमेळी जर आयल्यो जाल्यार उता संस्थे कडेन कार्यकर्त्या कडेन ती ताकद आहा त्या सगळ्या अडथळ्याचेर मात करून ते गोला पर्यंत पावपाचो. तशेंच प्रियोळांत येवन भाशणां करतल्यांचेर वेळ येतकर आपूण उलयतलो म्हूण आमदारान शिटकायलें. ताजेर म्हाका कांयच उलोवपाचें ना. योग्य वेळ येतलो पळय न्ही त्या वेळाचेर हांव तुमकां आपूण हाडून तांचेर उलयतलो. त्या लिडरांची कॅलिबर कितें आहा ते नंतर योग्य वेळ येतलो पळय तेन्ना तांकां कळटलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.